हरशीं सावंडाचे गोंयान बोळा खूब आसता तो कोस्टल बेल्टाचो जे क्लबांचे बी आहा थंय व्हडलें आमकां एक्शन दिसना थंय कितें थंय 10 सुद्दां पर्यंत चलता म्हटल्यार 10 पर्यंत चलता तो कसल्या प्रकारचो आवाज आसता आनी लोक कशे त्रास काडटा हें आमकां खबर आहा पण तेंचेर तितलें आमकां एक्शन दिसना तेजे परिणाम आमी पळयल्या पण आतां हे कित्या खातीर हे जालें तेजें कळपाक सद्या तितलो मार्ग ना पण तेजें रिएक्शन येवपाक लागलें गोवोरमेंटाक ह्या मॅटरान बॅकफुटार मातशें वयचेंच पडटलें हो जो न्याय आसा तो गोंयकाराक वेगळो आनीक आतां नायट क्लब म्हणटा म्हाका शब्द वापरपाक जॉयल ह्या दिसांनी भंय दिसता सरकार म्हणटा नायट क्लब म्हणटा तो प्रकारच ना म्हणून कळ्ळें तुका सो जो कितें धांगड धिंगा चलता बीच बेल्टा भितर अशें म्हणटा आतां नायट क्लब धांगड धिंगा म्हणटा जो कितें धांगड धिंगा चलता आनी जाका लागून लोक रस्त्यार येतात लोक कॅन्डल लायट मोर्चा काडटात लोक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड धरून पुलिसे म्हऱ्यात कंप्लेनी घालतात Levinson has addressed the press conference yesterday. If you see, one day after the assembly session, that is on Saturday, last Saturday, Arpora and Anjuna, दोनोंय कडेन एक massive parties जाली दोन. Overnight, they ended at around in the morning 5 o'clock. Loud music. चलत आसा. Here we are talking about weddings being shut at 10 o'clock. Correct. When nobody is complaining also. I spoke to some of the musicians. The musicians are saying that, no, we have to close at 10 o'clock. We lower the tempo of the music and extend maybe till 10:30. When the police comes, they bargain saying that we have lowered the tempo of the music. Failing which, if you extend it further, they say that their equipment will be seized. हे वेडिंग्सा आनी थंय कंप्लेन कोण करना आनी हांगा व्हडली व्हडली पार्ट्यो चलता आनी कंप्लेन केल्यार की एकदां पुलीस स्टेशनाच्या सुद्दां लोकांक सांगली की अरे तुमकां आवाज आयकूं येता आमकां आयकूंक येना मरे म्हूण हें सुद्दां सांगलें की पुलिसेन